अंदू वर्साच्या शिगमोत्सवाक 5 मार्चासावन फोंडेच्यान सुरवात जातली। 18 मार्च मेरेन गोंयांत 19 वाठारांनी शिगमोत्सव जातलो। फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू वर्सा 1 लाख चड निधी दिवपाचो निर्णय खात्यान घेतला। शिगमोत्सव वेळार काबार करपा खातीर ह्या वर्सा सावन नवे नेम लागू केल्यात, अशी माहिती पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक हांणी दिली। आज हांगा 19 सेंटराचे चेअरमॅन आयिल्ले आनी ताच्याच बरोबर बाकीचे अधिकारी जे म्हणल्यार आमचे पुलीस, कलेक्टरांतल्यान, हेल्थाच्यान, फायर सर्विसाच्यान आनी आमी मेळून एक डेट डिसायड केल्या। त्यो म्हटल्यार फोंडा स्टार्ट जातलो तो फोंडा सेंटर 5 तारखेक, ताच्या मागीर कलंगूट 6 तारखेक, पणजे शेनवार आसा ते 7 तारखेक, म्हापसा 8 तारखेक, पेडण्यां 18 तारखेक, बिचोली 10 तारखेक, सांखळे 11 तारखेक, वाळपय 16, शिरोडा 12 तारखेक, सांग्यार 12 तारखेक, दारबांदोडा 13, कुंकळी सेंटरा 13 तारखेक, केप्यां 17, मडगांव 14, कुर्चोरेम 16, वास्को 15 तारखेक आनी काणकोण 17 तारखेक। सो ह्यो आमी आज डेट फायनलायज केल्यो। त्याच बरोबर ह्या वर्साक आमी 2 प्रकारचे ग्रांट दितात, एक इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात आनी दुसरो प्रायज मनी दितात। सो जे इन्फ्रास्ट्रक्चराक ग्रांट दितात थंय आमी 1 लाख वाड केल्ली आसा ह्या वर्सांतल्यान। प्लस काही आमी रुल्स आनी रेग्युलेशन हे डिसायड केला मेळून, ते म्हटल्यार जे रोंगामे आसतले तेंचे मॅक्झिमम जी टीम सायज आसा ती 150 इतलीच आसतली, ताचे वयर आसची ना। प्लस तांकां टायमूय आसतलो, जे टायमान ते सोंपयतले, आमी रोखडेच तुमकां कळयतले। आनी त्याच्या भायर आमी हो प्रयत्न करतलो की बेगीच्या बेगीन जो गव्हर्मेंटान टायम ठरयला त्या टायमा भितर शिगमो ह्या वर्साक काबार करतले इन इच सेंटर।